लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 23 वळी 30 आणि 3 ते 50 आणि 6. जेजूक खुर्सार मारतात आणि कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आणि त्या दोगां गुन्यांवकारांकूय थंय खुर्सार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आणि दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस. आपूण कितें करतात ते नकळोत. मागीर ताणें सोरती घालून ताची वस्त्रां वांटली. खुर्सायिल्ल्या जेजूच्यो केण्यो करतात आणि लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील ताच्यो केण्यो करून म्हणटाले आनी दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवानूच विंचून काडलेलो देवाचो क्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. सैनिकूय ताच्यो केस्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलोलो लेख असो आसलो, हो जुदेवांचो राजा. बरो चोर ताची मागणी आनी जेजूची भासावणी. खुर्सार उमकाळतोल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हळें, तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच खास्तीक तूं सांपडलोलो आसतना तूं देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणाची पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजूचें मरण. सुमार 2 पार जाल्लो आनी तिसऱ्या पारा पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो. सूर्या पालवलो आनी देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्याचो पड्डो मोदेकूत दोशी फांटलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हळें, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. जेजूच्या मरणा उपरांत घोडलान तें पळोवन शोधपोतीन देवाक वाखाणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. ह्या देखाव्याक जमलोलो सगळो लोक जाल्ली घोडीतां पळोवन ओडी बडयत परत वचूंक लागलो. ताचे वळखींची सगळीं जाणां पयस उबी रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिलिया थावन ताचे फाटल्यान आयल्यो त्यो बायलो. जेजूचें निकेपिणें. ओचित थंय पावलो जुजे नांवाचो एक दादलो. तो महाधर्म सभेचो वांगडी आसलो. एक बरो आनी धर्मवंत मनीस.
तो जुदेयाच्या आरिमातेया नोगरांतलो आसलो. तांचे मोसलोतीक आनी कोर्तुबांक तो कबूल जावंक नासलो आनी देवाच्या राज्याची वाट तो पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवून एके ओलीन गुठलायली आनी तेतून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसले कोडो कातरून केल्ले समाधींत ताका दवरलो. तो दीस तोयारेचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिलिया थावन ताचे बराबर आयल्या बायलांनी फाटल्यान वचून समाधी पळयली आनी कशे भाशेन ताची कूड तांतून दवरल्या ती हेय चोत्रायेन पळोवन घेतले. मागीर परत वचून परमोळाचे आनी माखणीचे नोग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसो घेतलो.